आज आमचो परतो सावड्डे ट्रक ओनर असोसिएशन म्हणून रजिस्टर जाल्लो आसा। पयलीं आमी शिकागो आशिल्ले, ओरिजिनल सेक्रेटरी आशिल्लो। आज आमी सांताळाची कमिटी परती लोकांनी एक मतांनी निवड केल्ली आसा। तेन्ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती पयली म्हजी प्रायोरिटी अशी आसा की काम स्टार्ट जावपाची पयली प्रायोरिटी आसा। कारण खंय तरी हांगा सावथ गोवा म्हणटा तें निग्लेक्ट केल्लें वता। कारण नॉर्थ गोवा मायनींग स्टार्ट जाल्लें आसा, एक्सकॅव्हेटिंग चालू जाल्लें आसा आनी हांगा खंय तरी फॉर्मेलिटी इन प्रोसेस आसा, अजून काय स्टार्ट जावपाचें काय दिश्टी पडना। हेतू कितें आसता, एम कितें आसता एसोसिएशन? म्हणजे पयलीं काम हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता मुख्यमंत्र्याक, लोकांची परिस्थिती गंभीर बिकट जाल्ली आसा। टॅक्स भरत आसा लोक, इन्शुरन्स भरत आसा, वेस्ट पयशे अशे रोज काडून भरतात। तेन्ना खंय तरी पयलीं काम चालू करून दी। डंप जे आसा ताका आतां जून पर्यंत टायम वाडोवन दिल्लो आसा, तो डंप आमच्या सेक्टराक चालू कर आनी काम इतली प्रमाणात मेळपा की कंटिन्युअसली काम मेळपा जाय। खंय 4 दीस काम केलें, 2 दीस बंद अशें नाका की कंटिन्युअसली काम मेळून हो खंय तरी सायकल चालू उरपाची गरज आसा। कारण मार्केट सगळें हाजेर डिपेंड आसा। एक मेंबर म्हणून आसा सावड्डे ट्रक असोसिएशन। सो हांव सगळ्यांक आमच्या सावडेकारांक एक कॉंग्रेच्युलेशन करता की तुमी एक रजिस्टर फॉर्म करून आमी सद्या उबी आसा हांगा। सो म्हाजी एक सरकारा कडेन रिक्वेस्ट की सरकारान आयज जितले पर्यंत मायनींग बंद दवरलेले कित्या कारणा खातीर तेणी आयज बरे भशेन चालू करची। आमची आयज अशी लोकांची परिस्थिती आसा की लोक बावडो रीण काडून भांगर दवरून गाडी रेडी करतात। आनी सो आमी हे रजिस्टर फॉर्म करपाचें कारण कितें, इतली वर्सां मायनींग बंद आशिल्ली, ज्यो खंयी वयतले जाल्यार आमकां रजिस्ट्रेशन जावचें पडटा। सो आमकां गव्हर्मेंटाक खंय तरी कितें रजिस्टर करता जाल्यार एसोसिएशन लावचें पडटा आनी हे एसोसिएशना मार्फत आमी खंय तरी आमचे लोकांचे न्याय मागपा लागून हे रजिस्टर फॉर्म केल्ले। अशें जालें की पयलीं आमचो एक सावथ गोवा प्रोग्रेसीव ट्रक ओनर असोसिएशन म्हणून एक एसोसिएशन आसलें, तेजे मेंबर आसा अजुनूय। पूण जालें कितें, आमची जे कितें प्रॉब्लम आमी तेजे फुडें घेवन वताले ते केन्ना तेजेर फुडें मागीर सोल्युशन मेळना। सदां ते आमी पुटअप केला, हेका मेळ्ळा तेका मेळ्ळा म्हणून सांगप, तेजें लास्ट सोल्युशन कांय नासतालें। आनी ते आयज तेजे मेंबरूय कोण आसा आनी कितें आसा फुडें आसा आमी खबर ना। सो आमचें कितें जालें, आमी सगळ्यांनी एक जावन एक डिसिजन घेतलें की आमी एक आमचो असोसिएशन इंडिपेंडंट करया, जेणे करून आमचे कितें प्रॉब्लम आसा ते तेन्नाची तेन्ना ताबडतोब आमकां सॉल्व करपाक आमकां बरो हेजो पॉलिटिकल बॅकिंगूय बी आसा। आमी खूब आमदारां कडेन बी वचून येता, तेंचो आमकां खूब सपोर्ट मेळटा। तेन्ना आमी आमचें एक एसोसिएशन घेवन इंडिपेंडंट या आनी फुडें सोडून तो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करून घेया, ह्या अर्थान आमी वॉयस फॉर्म केल्लें आसा।